आम्ही हो दुसरो सतरकार महासंघाचो स्नेह मेळावो आयोजित करता। हाजो उद्देश इतलोच की सतरकार बांधव सगळे त्या निमतान एकठी येवचे। आम्ही हो महोत्सव म्हणना तर आमचो फेस्टिवल, आमचो सतरकार महासंघाचो फेस्टिवल, सतरकारचो फेस्टिवल। आणि ह्या सतरकाराक गोंयभरचे जे सतरकार आसात, बारीक मोठे जाणटे नेणटे भाव भयणां सगळीं येतात, थंय एकोप्यान रावतात, दिसभर कार्यावळी करतात आणि एकामेकाचे विचार एकामेका प्रकट करतात। आणि हे विचार करतना आम्ही कितें करता तर त्यांचो एक ल्हान भुरग्याचो आम्ही एक ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन दवरलां 5 ते 10 वर्सां भितर आणि 10 ते अबाव अशी दोन गटांक ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन। तुमकां आव्हान करता ह्या बाबतींत हांव ताका तुम्ही पार्टिसिपेट जावचे। तशेंच आमी खुल्या गटांत एक वेस्ट टिकाऊ पासून टिकाऊ अशें आमी एक संकल्पना दवरल्या। आणि दुसरें म्हणल्यार बायलां खातीर आमी एक पौष्टिक हार ह्या माथ्याचेर आमी पौष्टिक हार लाडू करपाचें कॉम्पिटिशन दवरलां। हांव ह्या माथ्यार विचारता की सगळ्या बायलांक भुरग्यांक ह्या स्पर्धेक तुमी पार्टिसिपेट जावचे। गेल्या वर्सा आमी हे स्पर्धेक सादारण 150 वयर पार्टिसिपंट जाल्ले। हे फावटी म्हाका दिसता की आमी टार्गेट 300 लोक तरी पार्टिसिपेट जावपाक जाय स्पर्धेक। आणि इतले करतना आमी आमच्या समाजाचे थोडे लोक प्रावीण्य पळयल्ले आसता। फॉर एक्झाम्पल स्टेट लेवलचे अवॉर्ड घेतले आसता, राज्य पातळीचेर थोड्यांक राष्ट्रपती पुरस्कार मेळ्ळे आसा। अशा लोकांचो थंय आमी हाडून सन्मान करतले। थोडे असे आसा आमचे जे स्पोर्ट्समॅन, आमचे खुबशे लोक आमचे आसा की आमचे लोक खेळपाक आणि शिक्षणाक टॉप आणि लोककलेक टॉप। आमी थोडे स्पोर्ट्समॅन आमचे नॅशनल खेळले आसा, नॅशनल लेवलाचेर त्यांचो थंय सन्मान करतले। तशेंच आमचे जे लोक कांय लोक आसा नाट्याक पार्टिसिपेट जाल्ले, प्रावीण्य मेळ्ळे आसा। स्टेट लेवलचे खुबशे ग्रुपांनी आमचे प्रायज घेतल्या, देखीक फुगडी, धालो, घुमट, भजन असे खूप माटोळी, नाटक एका जे ग्रुपांनी वा इंडिव्हिज्युअल वा ग्रुपांनी जे लोकांनी प्रायज घेतलाय, विनर जाल्या, फर्स्ट जाल्यार तांकां आमी थंय त्याचो सन्मान करतले। हे सन्मान करतले। आणि त्या शिवाय आमी अंदू अशें ठरलां की आमचे फूल गोंयभर जो समाज आसा त्या समाजा भितर जो टॉप सोशल कार्य आसा, म्हणजे टॉप ज्यांनी नाव कमयलां, जे सतत तिने आपले योगदान दिलां, अशें ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ असो एक आयकॉनिक आमी हे वर्सान चालू करता आसा सन्मान करपाचो। तो करपाक इतलेंच की प्रत्येकाक स्पर्धा जावची आपले भितर की आपुणूच तो मेळचो, आपणाकूच तो सन्मान मेळचो आणि प्रत्येकान त्या दरम्यान समाज सेवा करची, आपल्या समाजाची करता सगळे समाजाक घेऊन वयचे, हे आमचो उद्देश आसा। हांव ह्या माथ्याचेर हांव सगळ्यांक विनंती करता, गोंयभर लोकांक जे सतरकार बांधव आसतले ते सगळ्यांक विनंती करता, तुम्ही मुजरत ह्या मेळाव्याक 14 सप्टेंबर बरोवन दवरात, लक्षात दवरात। 14 सप्टेंबर ही तारीख आसा, ते तारखेक तुम्ही आमचो सावयवेऱ्या फोंड्या म्हालांतल्या अंत्रुज म्हालांत सावयवेऱ्या मतदान सभागृहांत हो 14 तारखेक सकाळच्या 9:30 ते सोंपेपर्यंत आमचो दिसभर कार्यावळ आसतली। थंय जेवणाची सगळी वेवस्था आसतली। ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक जाणट्या नेणट्या भुरग्यांक तुम्ही येवन एकामेकाक प्रतिसाद दिवचो, एकामेकाक वळख घेवची आणि स्नेह भाव ह्या महोत्सवाक, ह्या मेळाव्याक, ह्या आमच्या सणाक तुम्ही येवचे अशें आव्हान करता।